प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 19वा विसवोर वोड 3 ते 12 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्सेस 3 to 12। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फारिझेव ताचेशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारले, कसलेय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, सुरवातेक देवान तांकां केली, तांकां दादलो आनी बायल केली। आनी ताणें म्हणलें, हे पासत मनीस आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातली। अशें तुमी वाचीन आसलां? म्हणटोच ती आनीक दोगां न्हय पूण एक। हे पासत देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं नये। तांणी ताका विचारलें, कोण आपले पत्नीक सोडून दिता जाल्यार तिका घटस्फोटीचें पोत दिवन सोडची म्हूण मोइजेसान हुकूम घाला, ताचें कारण कितें तर? ताणें जाप दिली, तुमच्या काळजाचे निबळसाणेक लागून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली, पूण आरंभांतल्यान अशें न्हय आसलें। तर हांव तुमकां सांगतां, सोबतीचेर आड लग्न संबंदान जियेतेल्या कारणां बगर कोणूय आपले पत्नीक सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पोरदवार करता। ताच्या शिसांनी ताका म्हणलें, आपले पत्नी कडेन दादल्याची परिस्थिती अशी जायत जाल्यार लग्न जायनासतना रावल्यार अदीक बरें। पूण ताणें अशी ताका जाप दिली, हें मांडून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना। जांकां देवान हें देणें फावो केलां तांच्यानूच जाता। आवयच्या कुसव्यांत तावन इजडे जल्मलेले आसा आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसा, आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसा। मांडून घेवंक जाता तांणी हें मांडून घेवचें। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू लग्ना विशीं आयज आमकां शिकयता। कितें घडटा? फारिझेव जे त्या वेळार धर्माचे लिडर आसले ते जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, जेजूक हो प्रश्न विचारतात आनी म्हणटात, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता काय? भावभयणीनो, प्रश्न पळयात, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवंक येता काय? भावभयणीनो, हो प्रश्नूच सारको न्हय। कित्याक जे उतरान जेजू आतां फुडें सांगता ताजे वरवीं आमकां कळोन येता की लग्न कशें आसूंक जाय आनी हें जें काजारी जिवीत जें देवान थारायलां तें कशे भाशेन आमी जिवंक जाय। जेजू कितें म्हणटा तो तांकां सांगता, म्हणटा, सुरवातेक देवान तांकां केलीं, तांकां दादलो आनी बायल केलीं, आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपल्या आवयक सांडटलो, आवयक आनी बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगां एक जातलीं। भावभयणीनो, ही उतरां जेजूची जी सुरवातेक आसली ती हांव परतून वाचतां। जेजू म्हणटा, सुरवातेक देवान तांकां केलीं, तांकां दादलो आनी बायल केलीं। सुरवातेक थान दादलो आनी बायल, दादलो आनी बायल। कित्याक काय भावभयणीनो? कित्याक तो म्हणटा, एक मनीस आपले आवयक आनी बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगां एक जातलीं। भावभयणीनो, आमकां ह्या उतराची सजमणी ना म्हणून, इग्रोज मातेन आमकां ही सजमणी दिवंक ना म्हणून, आमकां हें सगळें सांगलां पूण हाचो अर्थ सांगूंक ना म्हणून कितलीं आयज काजाराचें जिवीत तुटोन वेतात। आनी जेन्ना काजाराचें जिवीत 1 म्हयनो 2 म्हयनो हानिमून जाल्या उपरांत मागीर आमी आमच्या घोवाक, आमच्या पत्नीक आमी त्रास दिता, कित्याक आजून पासून आमकां सजमणी ना। भावभयणीनो, देवान मनशा बरोबर एक करार केला। जेन्ना ताणें जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो, आमच्या पातकां पासत जेजून आपलें रगत वारयलें आनी आमकां आमच्या पातकांतली सुटका दिली। जेजूक ह्या संवसारांत येवचो पडलो तो करार देवाक आमचे बरोबर करपाक। कित्याक आदम आनी निवेन तें पातक केलें आनी आतां मनशाकूड आमी सगळीं हेमपणान वचपाचीं आसलीं, पूण जेजून आपलें रगत वारयलें आनी आमचे बरोबर एक नवो करार केलो।
म्हणटच आतां भाव भयणीनो जो कोण जेजूचेर बावार दवरता तो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. म्हणटच देवाच्या उतर कितें म्हणटा, एक बायल आनी आपली एक दादलो आनी आपली बायल काजाराच्या संबंदा वरवीं एक जातात. म्हणटच जे देवान एक केलां कोणाच्यान दोशी करूंक जायना. म्हणटच आमी लग्न करच्या पयलीं देवान आमकां गिन्यान दिलां, देवान आमकां भेजो दिला, देवान आमकां सजमणीक दिल्या. आमी चिंतून आमचें लग्न करूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो सगलो लोक लग्न जाता म्हणून आमी लग्न करता आनी मागीर थोड्या दिसांनी, थोड्या म्हयन्यांनी, थोड्या वर्सांनी आमी आमच्या पत्नीक, आमच्या घरकाराक आमी एकदम त्रास दिता. कित्याक आजून पासून आमकां सजमणी ना, कित्याक देवान आमकां एक केल्यान म्हणून. म्हणटच आमी जेन्ना एक काजारी जिवीत बरे भाशेन जियना जाल्यार भाव भयणीनो आमी ऑन बावार्थी जाता. कित्याक जें उतर देवान सांगलां की आमी एक बायल आनी घोव एक जातात, ती आमी ती सजमणी आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी जानवरा भाशेन जियेता. आमी आमच्या घरकाराक सोडटा, आमच्या बायलेक सोडटा, दुसऱ्या बरोबर संबंध जाता. भाव भयणीनो मनशा आनी जानवरां बरोबर फरक कितें आहा की जानवरां एका दुसऱ्या ताका एक बायल आनी एक घोव ना, ताका जो मेवता ताचे बरोबर तो संबंध दवरतात. पूण देवान आमकां मनशां केल्यान, आपले भाशेन रोचल्यान आमकां एक बायल दिल्या, एक घोव दिला. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना एक बायल आनी एक मनीस आनी एक ताची बायल काजाराच्या साकरामती एक जातात, कोणाच्यान दोशी करूंक जायना. आमकां आमचो आतां करार कोण करता, जेजू करता. म्हणटच एका क्रिस्तांवाच्या काजारान संबंधान 3 जाणां असतात, एक घोव, एक बायल आनी जेजू. म्हणटच जेन्ना आमच्या लग्नाच्या संबंधा वरवीं थोड्या दिसांनी, थोड्या वर्सांनी, थोड्या म्हयन्यांनी कसलो त्रास येता, कसलो आळकोळ येता, आमी मागणें करपाक, आमी जेजू कडेन वचोन ताजी शक्ती, ताजी कृपा, ताजो मोग घेवन आमचो संबंध घट करूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.